मोगाच्या भाव भयण्यांनो, सेंची बुधवारात हांव सगळे कातोलीक आमी प्राचित काळ आरंभ करता. आनी ह्या प्राचित काळार आमकां हरेकल्याक एकच सवाल दोसता. हर एका वर्सा प्राचित काळार कातोलीक उपास करतात आनी मांस खायनात. कित्याक? आनी ह्या सवालाक जबाब दिवच्याक हांव प्रयत्न करतां. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक पास्कांचें फेस्त श्रेश्ठ फेस्त जावन आसा, पवित्र फेस्त जावन आसा. आनी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन हे 40 दीस आमी प्राचीत वा उपासान सारूंक प्रयत्न करता. तितलेंच मात न्हय, कोणीच्या आनी आत्मीक दयाळ करण्यांनी आमकांच आमी मेतेर करून हे दीस पाशार करूंक आमी प्रयत्न करता. कित्याक पास्का फेस्त व्हडलें फेस्त, जेजूचें जिवनपणाचें फेस्त, जे क्रिस्तांव जिविताचें केंद्र जावन आसा. देखून हें फेस्त म्हत्वाचें जाल्ल्यान ही एक रीत, ही एक भक्तीपण, ही एक रिवाज पवित्र सभेन आमच्या मुखार दवरला. आनी ह्या दिसांनी 40 दीस म्हणटना आमकां हर एकल्याक सवाल करतलो, कित्याक हे 40 दीस? आनीक हे 40 दीस पवित्र पुस्तक आदारीत जावन आसा. आमी उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 7, 40 आनी 3 वाचल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 रात पृथ्वीर पावस धाडटलो. हांगासर सोदोम आनी गोमोरा विशयान देव प्रस्ताव करता. आनी तांणी पातळ केलें, तांकां नाश करच्या इराद्यान हें एक वाक्य देव सांगता. तितलेंच मात न्हय, निर्गमन पुस्तक अध्याय 24, 18 आमी वाचता. मोयशे खुपान भितर सरलो, तो दोंगरा वयर चडलो आनी 40 दीस आनी राती थंय रावलो. परतून थंयसर देवाचे 10 उपदेश घेवच्या इराद्यान थंयसर हो 40 दीस तो रावता. आनी नव्या सोल्यांत जेजूचें जिवीत आमी पळयल्यार जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्थान घेतल्या उपरांत जेजू 40 दीस आनी 40 रात तो उपवास करता आनी आपणाकच फुडल्या मिसावांक, देवाच्या मिसावांक तो तयार करता. अशें म्हणटा आसतना 40 दिसाचें हें भक्तीपण प्राचीत काळाचें पवित्र पुस्तक आदारीत जावन आसा. आनी मुखेल सवाल आमच्या मुखार जावन आसा, कित्याक आमी उपवास करूंक जाय? आनी उपवासाची शिस्त आमी पळयत आसतना परतून हें पवित्र पुस्तक आदारीत जावन आसा. जेजूचे आपोस्तल आसले जेजू बराबर आनी फारिसीव आनी शास्त्री जेजूक सवाल विचारतात, तुजे आपोस्तल वा शिश्य कित्याक उपास करिनात? आनी जेजू म्हणटा माथी वाचो अंजेल अध्याय 9, 14 आनी 15, जेन्ना खरेंच तांचे बराबर आसा म्हणसर तांणी उपास करची गरज ना. दीस येतले आनी त्या वेळार ते उपास करतले. तितलेंच मात न्हय, आमी नव्या सोल्यांत गेल्यार दानियेलाचो ग्रंथ अध्याय 10, 2 आनी 3 आमी वाचता. हांव दानियेल 3 हप्ते पर्यंत विळाप करून आसलो. रुचीक खाण हांवें खावंक ना, मांस वा दाका सोरो हांवें आपणूंक ना. परतून देवाच्या मोगा पासून, परिवर्तना पासून लोकांच्या बरेपणा खातीर हो सॅक्रिफीस तो करता. आनी हें जाल्या उपरांत मुखेल सवाल आमच्या मुखार, गोबर आमी कित्याक तकलेर घालता? हाच्या विशयान जायतो उल्लेख आसा, पूण एस्तेराचो हें पुस्तक अध्याय 4, 1 आमी वाचता. जेन्ना मोर्देकाय आनी सगळ्या जुदेव लोकां विरोध त्या टायमाचो राय विरोध उठत आसतना, तांकां नाश करच्या इराद्यान तो उठत आसतना मोर्देकायाक ही खबर कळटा आनी तो सगळ्या जुदेवांक सांगात आपयता. आनी गोणीचेलां न्हेसून तकलेचेर गोबर घालून देवाची ससाय, देवाचो आदार तो मागता. तितलेंच मात न्हय, जेरमायाचो ग्रंथ अध्याय 6, 26 आमी वाचता. जेन्ना बॅबिलोन सगळ्या जेरुसलेमाक नाश करच्या इराद्यान आसता आसतना जेरमाया मुखांतर देव उलयता, मुजे परचेचे धुवे गोडे वस्तू न्हेसून गोबरान पडून लोड. देखून गोबर परतून परिवर्तनाचो, मन बदलपाचो संकेत जावन आसा. तर कित्याक आमी उपास करूंक जाय वा कित्याक हो प्राचीत काळ आमच्या जिवितांत आमी आदारूंक जाय? हांगासर 5 कारणां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें जावन आसा, जेजून आमकां सांगलां. येदोळस माथी वाचो अंजेल अध्याय 6, 16 जेजू म्हणटा, उपास करा, दुसऱ्यान दाखोवंक न्हय, तुमच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर. दुसऱ्यान जेजूच्या पावलांनी आमी चलता. माथी वाचो अंजेल अध्याय 4, 2 आनी मुखार,
जेजून उपास केलो ताचे पब्लीक मिसांव आरंभ करूंक आनी आमी जेजूच्या मिसावान भाग घेता हांव देखून आमी उपास करूंक जाय. तिसरें, उपास एक काणीक जावन आसता. जेन्ना आमी देवाक कितें भेटयता जाल्यार आमकां मोगाचें आमी भेटयता आनी उपास करचें जावन आसा जें आमकां मोगाचें आसा, खाण जेवण मांस मासली ह्या दिसांनी आमी त्याग करता आनी देवाच्या मोगा खातीर देवाक भेटून दिता. आनी चवथें, आत्मीक शिस्त. आमी म्हणटा स्पिरिच्युअल डिसिप्लीन. म्हज्या आत्मीक परिपिकायेन बरेपण जावंक जाय जाल्यार हांवें परतून उपास करूंक जाय आनी निमाणें देवाचो उगडास हाडटा. जेन्ना हांव उपास रावतां हांव देवाचेर रंदून आसा, देव म्हाका आदार दिता, देव म्हाका पोसता म्हणलें म्हाका समजूंक येता आनी ह्या दिशेन उपास परतून म्हाका देवाचेर बंदून रावूंक एक आदार जाता. आनी ह्या खातीर ह्या प्राचीन काळार पाप साहेब ह्या प्राचीन काळांत ह्या दंदवणींत उपास त्यागा वरवीं कितें बरेंपण आमकां फावो जाता म्हणलें आमच्या मुखार तो म्हणटा. पोप फ्रांसीस म्हणटा, प्राचीन काळ देवाचो मोग स्विकार करचो एक वेळ. जिविताची दिशा परतून आमी सोदून काडूंक एक वेळ, बदलावणाचो वेळ. तितलेंच मात्र न्हय, आमी पातकांतां सुटूंक, स्वातंत्र्यान जिवंक, जिवी परिवर्तन करूंक एक अवकाश मेळिल्लो तो आमकां दाखोवन दिता. तर हो काळ आमी बऱ्यान सारया आनीक जाता तितलें पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणें उपास, मागणी, दान धर्म करया आनी देवसार, सैतान आनी संवसारा विरोध झुजूंक हो प्राचीन काळ आमी बरे भशेन सारूंक देवाची कृपा मागूं. देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.